रातच्या वेळार बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करपाक निमाणे ग्रीन ट्रिब्युनलाक मेतेर जावचें पडलें. एनजीटीन शापोरा न्हंयच्या देगेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाची ऑर्डर दिल्या. एनजीटीन संबंदीत खात्यांक आरोब्या वटेन जुवे ते नुवे जुव्यार सीसीटीव्ही लावपाक सुवाती थारावपाक सांगल्यात. रातच्या वेळार बेकायदेशीर रेंव काडपाचें बंद करप मायनिंग खात्याक जमना म्हणून याचिकादार एनजीटीत गेल्लो. शापोरा रातचे वेळार कशे अंदाधुंद बेकायदेशीर रेंव काडटात हे प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशनान एक्सपोज केल्लें. रातचे वेळार रेंव काडपाक बंदी आसतनाय अजून गोंयांत रातची रेंव काडप सर्रास चलता. लोकांनी कंप्लेनी केल्या उपरांत मायनिंग खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी पुलीस धाडी घाल्ल्या भशेन करून 1-2 वडी हाडटात आनी मिडियाक दाखयतात. मात कांयच फरक पडना. आतां एनजीटीकूय ह्यो गजाली लक्षात आयल्यात. आतां एनजीटीन शापोरा न्हंय देगेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावंक सांगला. आरोबेचो एकलो थळावो जुवे दे तुये जुव्या लागसार रातचे रेंव काडटात म्हूण एनजीटीत गेल्लो तेन्ना मायनिंग खातें आनी संबंदीत यंत्रणा एक्सपोज जाल्यो. न्हंयचे देगेर सीसीटीव्ही कॅमेरा घालचे म्हूण ताणें मागिल्लें. एनजीटीन याचिकादाराची मागणी मान्य करून जुवे दे तुवे जुव्यार दोनूय वटेन सीसीटीव्ही लावपाचो आदेश दिला. एनजीटीन खण, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सीसीटीव्ही लावपाच्यो सुवाती थारावंक सांगल्यात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 7 जाग्यांचें इन्स्पेक्शन केलां. 17 मेच्या पयलीं खातें एनजीटीक रिपोर्ट दितलें. इतल्या मजगतीं खण खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी पेडणे पुलिसांनी बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर न्हयबाग आनी पेडण्यां तेरेखोल न्हंयच्या सुवातींचेर धाडी घाल्यो. 17 कामगार, 7 व्हडी आनी 1 रेवेन भरिल्लो ट्रक धरला. फांतोडेर 4:30 ही धाड घाली. धरिल्ल्या 7 होडयां मदल्या 3 होडयांक रजिस्ट्रेशन नंबरूच नाशिल्लो. प्रत्येक होडयेंत 20 क्युबिक मीटर रेंव आशिल्ली. नेमा प्रमाण फकत 6 क्युबिक मीटर रेंव काडपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. गोंयांत कोणेय बिझनेस करचो मात कायदेशीर आनी गोंयकारपण सांबाळून दर्यादेगेर बेकायदेशीर धंदे करतल्यांक, टुरिस्टांक पिट्टल्यांक कशेच लागीं धरचे ना म्हूण टुरिझम मंत्री खंयच्याच विशिश्ट जमातीचें नांव घेनासतना परत उलयला. बेकायदेशीर धंदे केल्यार नायजेरियनांक पासून सोडचो ना. बाबून बंजाऱ्यांक लमाणी म्हणून हिणयले म्हणून पुण्यात ताचेर एफआयआर घाला. मैंने मेरे मुंह से लमानी ये वर्ड निकाला ही नहीं था. ये लोग आए थे मेरे पास. ये लोगों ने मेरे को पूछा कि बाबा वो कलांगुट अपना कांदोली कलांगुट बीच पे उन लमानी के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे जो इनलीगली जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे. मीन्स मेरा तो कहना ही नहीं था क्योंकि मैं भी छोटी जात का आदमी हूँ, शेड्यूल कास्ट से आया हूँ. हम लोग ग्रास रूट से ऊपर आए ले. किसी का कास्ट क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रेस ने मुझे बोलने से मैंने बोला. और मेरा ये है कि लमानी और यही एक ही आदमी नहीं है, जो भी वेंडर्स होकर ऐसा इलीगली करेगा उसके ऊपर अपना एक्शन है. वो तो हम लोग उधर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है. बाबा एक फॉरेनर जा रहा है उसको खींचना, उसके पास भीख मांगना, यह हमारी संस्कृति नहीं है गोवा की. हमारा गोयकारपन और हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो आगे लेके जाएगा उसको हमारा साथ है. आपण कोणाक वायट म्हणना, मात गोंयकारपण सांबाळून कायदेशीर धंदो करचो, नाका जाल्ले धंदे करतल्यांक सोडचो ना म्हूण बाबू उलयला. मेरा तो उनको कोई इंसल्ट करने का नहीं है या कोई एक आदमी के ऊपर एक्शन लेना नहीं है. वो कौन सा भी समाज का रहने दो, कल आके वो नाइजेरियन भी उधर कुछ इनलीगली करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा. हमारा कोई भी अभी जो कोई भी बाहर का आके यहाँ धंधा कर सकता है, लेकिन वो लीगली करना मांगता है. हमारी संस्कृति, हमारा गोयकारपण टिका के कर सकता है. गोयच्या लमाणींचेर वादग्रस्त वक्तव्याक लागून बाबूचेर पुण्यातल्या कोर्टात क्रिमिनल केस जाल्या. केस घालपी रमेश खेमू राठोड हो शिवाजीनगर पुण्याच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टात प्रॅक्टिसिंग अदवोगात. ताणें जातीवाचक आनी अब्रू लुकसाणीच्या कलमा खाला बाबूचेर ऑफेन्स घाला. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. म्हापशा सभेआडात एफडीएन 300 किलो केमिकलान पिकयल्ली केळी जप्त केली. जप्त केल्ल्या केळांचो विलो लायलो. दुसरे एका कारवायेत बेळगांवच्यान आयिल्ल्या एका मोटारींतल्यान 16 गुटख्यांची बॅगां जप्त केली. जप्त केला तो गुटको सादारण 45,000 म्हापशा मार्केटांतली केळी तशी फामाद. गिरायकांची मागणी पुराय करपाच्या नादांत आतां केळी पिकोवपाक कांय वेपारी केमिकल वापरूंक लागल्यात. एफडीएक रेग्युलर चेकअप करतना केमिकल घातिल्ली केळी सांपडली. आम्ही आज एफडीए ऑफिशियल्स एक सकाळी रुटीन मँगो रायपनिंग चेकिंगा म्हणून भायर सरले. सकाळी 4 आमी सकाळी पणजे आंबे चेक केले पणजे मार्केटान.
आनी मागीर हांगा म्हापसा मार्केटान आयले आनी हांगा आंबे चॅक करून आमी सगळे पयले पूण खंय आमकां आर्टिफिशियल आंबे चॅक केल्ले मेळना पूण हांगा एक गोडावन मेळ्ळो म्हाका जयराम नायक म्हणून तेजो तातूंत एक 300 किलो केळीं मेळ्ळी तेजो कॉस्ट 20,000 आसा तेणें ती एक कॅमिकल वापरून हांगा पिकयलें आनी त्या मनशा आपूण ती आमी आतां तेजे सॅम्पल्स घेवन ती सगळो एंटायर स्टॉक जप्त केला. आनीक एके कारवायेत एफडीएन 45,000 गुटखो जप्त केलो. बेळगांवच्यान दीपक चौधरी नावाचो मनीस मोटारींतल्यान गुटखो हाडटा म्हणून एफडीएक म्हायती मेळिल्ली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. घेऊया एक ब्रेक.